ते पाऊस झाले तेवढ्या एका लागून ते ढगांना फुल येऊ ना. पण साधारणतः दिवाळी कितलेचे फूल येयला थंयसले हे कर्नाटकांतल्यान गोंयान म्हणजे दिवचले फूल कितले आयला फुलां माणसं कमी असं. खूप महाग ना. मग पावसाक लागून काडपाक पावसाला लागून ते काढू ना. पाऊस झाले तेवढ्या सगळे मग आता रेट कसो आसा आता रेट 100 रुपये असा सांजचे पडल्यार 200 जातले दिसता. कित्याक खबर फुलूच येऊ ना मार्केटात. घे दिवाळी निमतान सगळी कडेन उमेदीचे ल्हार पाकला. दिवचलचो बाजार तर दिवाळीच्या सामानान फुलून गेला. दिवाळी निमतान कर्नाटक राज्यांतल्यान दिवचलच्या बाजारात रोजांची आवक जाल्ली आसा. मात ही आवक मातशी कमी आसा. सध्या दिवचलच्या बाजारात 80 ते 100 रुपया किलो ह्या मोलान रोजां विकतात. फाटल्या दसऱ्या वेळार हीच रोजां 30 रुपया किलोंचेर पाविल्ली. दसऱ्या वेळार दिवचलच्या बाजारात कर्नाटक राज्यांतल्यान 10 टना परत चड रोजांची आवक जाल्ली. मात हे फावट दिवाळीक जवळपास 5 टन रोजांची आवक जाल्ली आसा. मेळिल्ले खबरे प्रमाण कर्नाटक राज्यांत पडिल्ल्या आडव्या पावसाक लागून रोजांचेर परिणाम जाला. ताका लागून रोजांचें पीक कमी आसा अशें कांय विक्रेत्यांनी सांगले. आनी हे फावट जवळपास 5 टन रोजां दिवचलच्या बाजारात आयिल्ली आसा. आनीक रोजां येवपाची शक्यताय उणीच आसा. ताका लागून रोजां आनिकूय म्हारग जावपाची शक्यता आसा आनी तशेंच संकेत कांय विक्रेत्यां कडल्यान मेळ्ळे. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत.